ग्राफिक्साचो फर्स्ट कॅम्प आसा आनी कॉलेजीन आमी असायनमेंट म्हणून काम केल्लें पूण एक्चुली आफ्टर पास आउट हो फर्स्टूच हांवें एटेंड केला कॅम्प आनी काम करतना खूब मजा येता इवन सेम आसा जेन्ना कॅनवासाचेर काम करतात तशेंच हाचेरूय काम करपाचें आसात पूण फकत टॅक्निक्स डिफरन्स. हो प्रोसेस एकदम इंट्रस्टींग प्रोसेस आसा वर्क्स करपाचो कित्याक म्हाका अशें दिसता की हो प्रोसेस एकदम रॅशनल आनी लॉजिकल आनी इट्स अशें आमी चडशें पेंटींग करता आसतना वर्क एकदम फ्लो अशें जाता बट जेन्ना हें काम आमी करता तेन्ना आमकां अशें चिंतचें पडटा की असो प्रोसेस करीत जाल्यार तो रिजल्ट कसो येतलो सो इट्स म्हाका अशें दिसता एकदम रॅशनल प्रोसेस आनी मिडियम समजप व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो मिडियम वी हॅव टू अंडरस्टँड व्हेरी वेल द मिडियम आनी जितलें आमी प्रॅक्टीस करता तितलें आमकां मिडियमाचेर मास्टरी येता सो एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन हाव वेल यू कॅन हँडल द मिडियम. खूब बरें दिसलें खूब बरी गजाल आनी प्रिंट मेकींग हो मिडियम हांवें खूब वर्सांनी असो घेतलो एक कमीत ती 5 वर्सां अशी जाली आनी काम करपाक एक बरो एक रिजल्ट सुद्दां मेळ्ळो. फुडें हांव लायफान पळयता की अशी ऑपॉर्च्युनिटीज म्हाका मेळची आनी म्हाज्या फ्रेंड्सां वांगडा काम करपाक मेळचें अशें. सो हांगासर येयलो आनी पार्टिसिपेट करता काम करता आय एम एन्जॉयींग इट आनी ही बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा हे आमच्या विराज नायकान आनी विशाल तुरी आनी बाकीच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हे जे कितें वर्कशॉप्स करतात प्रिंट मेकींग आतां वर्कशॉप चालू आसा हेतूर आमकां म्हणजे काम करपाक बरें काम करपाक मेळटा. व्हडले आर्टिस्ट हांगासर येवन काम करता तेंच्या कडल्यान गायडन्स बरो मेळटा आमकां आनी आमचें वर्क इम्प्रूव जाता. हेतूरसून आमकां एक्सपोजरूय मेळटा आनी नॉलेजूय मेळटा जी आमी यंगस्टर्स आमी एकत्र काम करता तेन्ना आमकां ती तितली नॉलेज मेळना. हांगासर सिनियर आर्टिस्ट येवन आमच्या वांगडा काम करता आनी तितूर आमकां चड नॉलेज मेळटा एक्सपिरियन्स मेळटा आमी खूब एन्जॉय करता. आनी एक स्टुडिओ ओपन जाल्लो आसा ह्या द वर्क्स ह्या स्टुडिओ बरोबरूच ताच्या पयलीं इनफॅक्ट एक दीस पयलीं तो सचिन नायक ह्या आर्टिस्टान नावाजलेलो आर्टिस्ट आसा गोंयचो अपकमींग आर्टिस्ट ताजो स्टुडिओ आसा बांदोड्या हांगा ताणें ओपन केल्लो आसा अंत्रुज महालान हो पयलो स्टुडिओ ताजे कडेन उलोवया. स्टुडिओचें ग्रुमींग खूब जाल्लें आसा स्टुडिओचें वाड खूब जाल्ली आसा आनी तुजो हो थर्ड म्हाका दिसता स्टुडिओ इन गोवा आनी अंत्रुज महालान पयलो स्टुडिओ. सचिन नायक म्हाका सांग की तुवें गोंयान येवन हैदराबाद शिकून हांगा तूं शिकयता ताज्या भायर हो स्टुडिओ कित्या खातीर म्हूण तुवें केलो? हो स्टुडिओ जावचे हेतू एकूच की MFA जाले उपरांत चडशे भुरगे कांयच करूं शकना म्हळ्यार तेंचे कडेन प्रेस आसना ताका लागून ते प्रिंट मेकिंगान बरें आसून सुद्दां फाटीं उरतात. ताका लागून म्हाका दिसलें आनी म्हाका ज्युनियर रिसर्च फेलोशीप बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तेंच्यांनी म्हाका जवळ 1.5 लाखाची स्कॉलरशीप दिल्ली. तोच पयसो पेंटिंगान घालचे परस हांवें तो प्रेसान घातलो आनी अशें करून हैदराबादच्यान प्रेस हाडलें आनी तें प्रेस पयलो प्रेस आमचो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो आमचो संतोशालो मागीर विराज सरालो
आनी तिसरो म्हजो आनी आतां इनफॅक्ट चवथो म्हणटा तो आमचो हेजो विशाल धुरीचो. हेजी एडवांटेज प्रेसाक एचिंगाक इतलें काम जाय पडटा की 4M इम्पॉर्टंट. एक मॅन, मशीन, मेथड आनी मटेरियल हे चारूय इम्पॉर्टंट. व्हेरी गुड. आनी इनफॅक्ट हितूंचो एक जर इम्बॅलन्स जालो जाल्यार प्रिंट फेल. पेंटिंगान मातशें वेगळें आसता पूण हितून चारूय इम्पॉर्टंट आनी लेबरस वर्क, हार्ड वर्क. प्रिंट मेकींग म्हळ्यार तितलें इजी दिसना जरी हें आसल्यार खूब काम आसता ताका. आनी तूं एक सॅटिस्फायड जालें ना जाल्यार परत प्रिंट घेवच रावचें पडटा. ताका लागून तो लेबरस वर्क. आनी हितून चारूय हांवें म्हणलें 4M इम्पॉर्टंट आनी बरो प्रिंट घेतलो जाल्यार 4M इम्पॉर्टंट आसता. आनी एक M इम्पॉर्टंट एक तरी कितें तरी कमी जालें, मशीन मातशें वागडें जाल्यार प्रिंट बरो मेळना. आतां स्टुडियो जो घाल्लो आसा वो बांदोड्यां घाला आनी तूं हो स्टुडियो ओपन टू पब्लीक आसा, ओपन टू अदर आर्टिस्ट आसा? हो म्हाजो स्टुडियो सगळ्यां खातीर आसा. आतां कॉलेजीचे भुरगे पास आवट जाले तांकां करचे, किंवा आमचे पयलीं MFA करून किंवा BFA करून प्रिंट मेकींग शिकल्या आनी तेंची डिझायर इनकम्प्लीट आसा तेंच्यांनी अवश्य येवन करचो. काम करपाक म्हाजें तें हें ना. फ्रीली तेंचो स्टुडियो कसो तेंच्यांनी यूज करचो अशें कांय ना. तो सगळ्यां खातीर ओपन. इट इज ओपन फॉर स्टुडंट्स ऑल्सो. इन स्कूल स्टुडंट्स ऑल्सो, फॉर देम ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टंट. तांकां स्कुलाच्या भुरग्यांक सुद्दां सगळ्यांक इम्पॉर्टंट. कोणेंय तुवें बरें केलें की हो स्टुडियो जो आसा तो ओपन टू पब्लीक दवरलो किंवा ओपन टू अदर आर्टिस्ट. कारण आज सगळे आर्टिस्ट सगळ्यांक बरोबर घेवन वतले अशें नासता. हें तुवें एक बरें ऑपॉर्च्युनिटी तुवें दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. खुबशे इच्छा ज्यो आसतात, खुबशे फायन आर्ट्साचे भायर सरतकच तांकां स्टुडियो हो घालप कठीण जाता आनी स्टुडियो घालून कठीण जालो जाल्यार काम करप आनी कठीण जाता. हें तुवें ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा ताज्या बद्दल तुका धन्यवाद. कारण अशीच ऑपॉर्च्युनिटी तुवें लोकांक दिवची आनी तुकाय मेळची अशें देवा कडेन मागता. प्लेजर. थँक्यू सर. द वर्क्स नांवाचे ह्या स्टुडियोचे उक्तावणाचे निमित्यान हें पेंटींग आनी ग्राफिक्स एक वर्कशॉप हांगा चालू आशिल्लो हडफोडे ह्या गांवांत. तो तुमी पळयलो, तुमकां नक्कीच आवडलो आसतलो, हातूंत दुबाव ना. तुमचे जर कसल्योय कार्यावळी आसल्यो, तुमचे जर कसलेय सजेशन्स असले जाल्यार आमकां ह्या पत्त्याचेर कळोवचें. nagesh@prudentmedia.in. आमची आयची कार्यावळ हांगाच सोंपता. परत मेळुया फुडल्या बिरेस्तारा सांजवेच्या 7:30 वरांचेर. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.